देवाक कारगां दिवया आनी ताका भोजया. ताचे सरशी आमी सरपुटून साश्टांगी पडोन ताका आमचें जिवीत सगळेंच समोर पळोवया. तकली बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करया. जेजू, वो नवो दीस तुवें आयज आमकां दिलाय. तुवें आमकां राखलें सांबाळलें. इतले मोड, इतले वायरस, इतलीं दुयेंसां, इतली गरिबाय, इतली कठीण परिस्थिती आमचेर कोसडत आसा. तेन्ना आमी खरेपणी निराश जाता. पण हें सगळें निराशपण तुजे सरशी हाडलें म्हणटच तूं आमकां घोटाय दिताय. चेपना जावच्याक, पूण तुका एकवटोन काळजीदारपणी दर दिसा दर वेळा आमचीं पावलां बावार्थांत आनी बोरवाशान मारच्याक, कित्याक तुजो मोग आमचें सगळें सदांच आसा. आनी ह्या मोगाक लागून तूं आमकां सांबाळटाय. जशीं गिरबोजीं, सुकणीं आनी जनावरां, निश्तीं सगळी सृश्टी तुजेरूच पातयेवन आसा. आनी तूं तांकां सगल्यांक राखताय आनी सांबाळटाय, वाडयताय आनी आमकां तीं दिताय. हाका लागून आमी तुका दिनवासता जेजू. हार्गा आनी महिमा तुका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचेरूच आमचे दोळे लावन वो वेळ साधतना प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत येता ताका स्विकारया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आहा म्हणटच सुस्कार भायर सोडटना ताच्या रावन तें सगळें भायर काडया. बरें आनी वायट चिंतना जावं भावना, आठवणी जावं चाल, सगळें ताच्या ताब्यांत आमी करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी हे भाशेन ताका नमस्कार केलो म्हणटच आमचो दीस ताच्या बरोबर आमी सारूंक लागतले. कित्याक होच जेजू जाका आमी हे भाशेन आल्तारार पळयता, होच आमचो मोगाळ जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हणजे आमच्या काळजांत आसा. ताचो रूपकार भायर पळयता, होच रूपकार तो आमचे सगळे घेवन आसा. आनी जितली आमी जेजूक हाजीर जातल्या तितली आमी आमकांच भितरल्यान हाजीर जावंक लागतल्या. जेजूची देणी कितलींचशीं आमी थोड्याच देण्यांक हाजीर आसा. पूण जितली आमी हे परी जेजूक हाजीर जातल्या तितले आमचे गूण, आमचे सगळें जेजून दिलेलें आसा तितलें आमकां कळोंक लागतलें. आनी ताणेंच तें वापरचें म्हणून आमी ताकाच सहकार करीत रावया. पूण हे परी प्रत्येक सुस्कारान तर करीत जाल्यार बाकीचें एकदम सोंपें. देवाचें जिवीत जें आमचें सगळें आसा तें आमी जियोंक लागतलें. आनी ताका तर विसरत जाल्यार आमचेंच जिवीत जें इतलें उणें आसा ताका वेंग मारून आमचें जिवीत जियेतलें. हातून आमकां परिपूर्ण जिवीत ना.
पूण जेन्ना आमी हे परी प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान रावतले तेन्ना पळयतले अणभवतले कितलो सर्वेस्पर मोवाळ गोड. आनी जशे भाशेन तो जाणेन पातकाचेर विजय जोडलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे संवसाराच्या अधिकाराचेर हो अणभव आमकांय घडटलो. हो दृश्य आमचे भोंवतणी सगळोगत आसा, पूण आमी जाणो जावया जेजू सवें आमी जियेता आसा आनी भोंवता. हो ताचो एकवट आमी सोडची न्हय, पूण प्रत्येक सुस्कारांतून आमी ताका हाजीर जायत आनी हें देणें आमी मागया तें तो आमकां दिवंक आवडटा. कित्याक ताणेंच आमकां म्हणलां म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवें सुस्कार घेतना रिगून येता, आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचे सवेर रिगून रावता. हे परी आमी ताच्या जिवितांत, मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत भाग घेता. ताचें बरेपण सुस्कार घेतना आमी भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना ताचें बरेपण आनी आमचें सवें जें आमी ताचे विरेत गमयलेलें आसा तें सगळें ताचें स्वाधीन करून आमी भितरल्यान नितळ, निर्मळ आनी स्वतंत्र जावंक लागता. आर्गान दिनवास तुका जेजू, महिमा वाखाणणी आनी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Sacramental raololia mogacha Jesu. Sacramental raololia mogacha Jesu. Ulpay amchi kaळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मुच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. मुच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या. प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या. ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठाय
तुझे सुख बुकेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या काळांत ओळखू आमी तुज्या मोगाची खोळां आच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुज्या मोगाची खोळां. जेसू, जेन्ना तूं संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्या शिश्यांक आनी लोकांक तुवें खूब बापाक एकवटोन तांकां कळयलें आनी तांचो अणभव ताणेन उतरांनी तशेंच बरोवन आमकां दवरलेलो आसा. हें तुजें उतर आमी आतां नियाळटाव तेन्ना तुजो अणभव आमकां आयच्या काळार घडटा. तूं पुनर्जीवन जेजू आतां, पूण आमच्यान तुका आतांय अणभवूंक जाता कित्याक तूं कुडींतूच न्हय, तूं ओतम्यांत आनी कुडींतूय आसाय. तुजी कूड तूं आमचें सगळें आतां घेवन जियेताय आनी हें केदें व्हडलें बाग आमकां. आमचें जिवीत तूं सगळेंच बदलून तुजें ठिकाण कोत्ताय. आर्गां दिनवास तुका जेजू. आनी तुवें आतां आमकां आनिकूय कितें सांगलां ताचेर आमी सोत मानता कित्याक हीं तुजीं उतरां जिवीत आनी सोत. तो तुवें आमकां अशें म्हणलां, हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचें सगळें सदांकाल आसतलो. जेजू, कितें व्हडलें बाग हें आमकां. सदांकाल हो शारोती जो तूं बापा कडेन मागतलो तो आमचें सर्वें आसा. आवय गे, केदें व्हडलें हें बाग आमकां जेजू. कितली आमी खुशालकायेन आसूंक जाय. वय हो दृश्य आमच्या सव्या आनी भोंवतणी आनी भितर पर्यंत आसा, पूण तूं आसाय न्हय आनी तूं जंयसर आसाय थंयसर स्वर्ग आनी संवसार एक जाता. तर आमी संवसारांत आसलीं पर्यंत जाल्यार तुजें सर्गीचें सगळें जिवीत तूं आमकां आतांच अणभवूंक दिताय. ह्या गुटांत आनी ह्या मिस्तेरांत अदीक आमी बूड मारून सगळें पळोवपाक आतां तूं आमकां मदत कर जेजू. आनी कोत्तोली म्हणून आमकां खात्री आसा कित्याक दर दिसा जेन्ना आमी सकाळीं तुजे बरोबर वेळ सादता तेन्ना तूं आमकां कितलें उगडापें करून जाणवायेन आनी बोळान बोत्ताय. बोळ हें सगळें आमच्या जिवितान घडोवन येवच्याक
म्हणजे तुजी शक्ती आमचे सगळें आसा आनी तूं आसाय म्हणटत आमकां आनी कितें जाय सगळेंच आमकां आसलेलें ते परी आमच्यान जिवंक जाता. वय पृथ्वीच्या राजानो आनी मनशानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुच्या उदार बोलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय. जेजू, आमी ह्या दिसांनी ह्या मोडांतल्यान गडगडो, जोगळाणी, पावस, वारें आनी इतली गोरटान जाल्ली आसा तें अणभवलेलें आसा. पूण तूं हे भाशेन तुजें बरेंपण आमचेर लोटिनाय. पूण आमकां तूं जितली आमी तुका आमचें काळीज, कूड, मन आनी आत्मो उक्ती करून तुका स्विकारता त्याच प्रमाणांत आनी त्याच वतीन तूं आमचें जिवीत तुज्या बरेपणान बोदताय. आनी सुकून कोरपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक बिराड गावलें. कितें म्हणून आमचें म्हणूंक जाता सगळें तुजेंच. पूण वोदरूस तुजें न्हय. तूं आमचेर केन्नाच वोदरूस धाडिनाय. तूं देव आनी आमकां फकत बरेपण दिताय. वो संवसाराचो अधिकार आसा तो आमकां तें वायटपण हाडटा आनी त्या प्रमाणे तो आमकां तुजे सोरशिल्लीं दोशी कोत्ता. तुजेर घराणें घालूंक तो आमच्या मनांत चिंतना भावना हाडटा. पूण तुजो पवित्र आत्मो जो तुवें आमकां दिलाय तो आमकां बऱ्या मार्गार बरीं चिंतना तातूंतल्यान जें ओदरूस आयलें म्हणटत कशे भाशेन तें सगळें तुजे सोरशीं ओपून तूं तें काडून उडयताय आनी त्या अणभवांतल्यान आमकां अदीक आनी अदीक तयार कोत्ताय, घडोवन हाडटाय. आमचें जिवीत नवें जावंक लागता. आदली चाल, आदलें जिवीत आमी सोडटा आनी नवें जिवीत हे परी पुतकोरता. थोडो वेळ ह्या नियाळांचेर आमी सारया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सोबें हेच अणभव आतां आमी दवरया. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परात देवाचेच गूट. वय जेजू, हें सगळें तूंच आमकां उगडापें करून दाखयताय. आर्कां आनी दिनवास तुका.
जेजू, आयज जी कोण आपल्या जिवाचो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, जिवितांत ती प्रवेश अदीक खोलायेन करतात आपल्या जल्माच्या दिसाक लागून, तितल्यांचोय आमी उगडास करता आनी तांकां तुजें स्वाधीन करून तांकां तुका आमी भेटयता. त्याच प्रमाणे जी कोण आपल्या कारजाराचो दीस मनयतात, सायबा तांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल आनी तांकां तुज्या एकवटान सदांच दवर आनी तुवें आमचो मोग केलाय ते भाशेन करूंक तांकां कृपा दी. खूब पाटी आपलेपणान रुजून ती हें सगळें विसरतात आनी एकामेकाक दुस्मान कशी पळयतात. सायबा, हें तांचें निश्ठूर दारूण जालें काळीज बदल आनी तुज्या मोगान तुवें तांकां आपयल्या एकवटान रावच्याक, त्या एकवटान तूं तांकां सांबाळ दवर आनी वाडोयत तांकां वचूनी. त्याच प्रमाणे कितलींचशीं जाणां ह्या दिसांनी कोविडाक लागून आनी हेरां कितलींचशीं दुयेंसां आसात, ती सगळीं तुजेशी आमी हाडटा जेजू, तुका आमी ओपून दिता. कितल्या जाणांक मागण्यांतल्यान तुवें तांकां पेकोवणी दिल्याय, ती तुका आर्गां दितात. बाकीचीं आजून कश्टवतात आनी आजून तुजे कडेन विनंती करतात. ताचें तूं आयक सायबा आनी तांकां पेकोवणी दी, तांकां बरीं कर आनी तुजे गोठायेन तांकां बोर. बाकीचीं आतांच सुरू जातलेलें आसा कोवीड, भिरांत आयिल्ली आसा, ही भिरांत तांची पयस कर. तूं आमचे भितर आसाय म्हणटूच काळजीदारपणी तुका एकवटोन सगळें बरेंपण आमचें सगळें उपजोंक लागतलें. जितली आमी प्रत्येक सुस्कारान तुका एकवटोन रावतले तितलें तुजें बरेंपण आमचें सगळें वाडोवंक लागतलें आनी आमची इम्युनिटी अदीकान अदीक घट जातली. हें खात्रेन तुवें आमकां कळयलां. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाचें चोस्तुंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावशात जाल्यार तुमी फळां दितल्यात, सुबान तोखता तसलीं फळां. तर ही सगळीं आमची भयणी आनी भाव आमी तुज्या ताब्यांत करता. सान्या आतां कोविडान तडफडूंक लागला. सायबा, ताका सुटका दी, ताका बरेंपण फाव कर, तिका पेकोवणी दी आनी तिचें जिवीत पोत्तून तुज्या एकवटान घट कर. सारिता आनी तिची माय तुजें बेसांव मागतात, तांकां राख आनी सांबाळ. जेजू, रुबन लोबो फकत 14 वर्सांचो आनी हे भाशेन कितलींशीं भुरगीं तांकां कोवीड जालेलें आसा. घरांत तीं क्वॉरंटायन आसात. तर ताका तूं पेकोवणी दी सायबा. तो तुजे कडेन विनंती करता. सायबा, तुवें आमची सगळ्यांची मागणी आयकली. आर्गांनी दिन वास्तुका महिमा वाखाणणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as
gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Jesus, in today's readings, you invite us to become witnesses. In a way, in today's readings, we see the last discourses that you give, as well as the last discourse of Paul. In a way, Lord, you invite us to be witnesses to your name, to your work in our own way. In the Last Supper discourse with your disciples, you speak of your glory and the glory of the Father. You speak that the Father brings glory to the Son. And this is done through the mystery of the Incarnation and the cross, by which, Lord, you won for us pardon and freedom. You tell us that God the Father gave us His only Son to free us from the slavery of sin. And your sacrificial death, O Lord, brings us new life. Because in the cross, we see a new way of life, a love that is merciful, sacrificial, and generous beyond measure. And in a way, Lord, you offer us abundant life
without end. You offer us eternal life. And eternal life is more than simply a life without end. It is something which God offers us, something greater and more surpassing than a simple extension of physical life. It is something that is beyond what we can imagine. And you invite us, Lord, to know and encounter God personally. You tell us of the knowledge of God. You tell us that we can know the only true God. You enable us to enter into a relationship with Him. And in a way, we see that the essence of Christianity and what makes it different from others is that it is a personal and experiential knowledge of God. And you make it possible for each of us to personally know God. Lord, we see that your unity of love endures forever. In you, Lord, we see the perfect love of God, a God who loves and cares and is willing to do anything to save us. And we ask you, Lord, to help us to be united with you so that through you we may be able to bear fruit. And we now offer our prayers and petitions before you, O Lord. Firstly, Lord, we pray for all the victims of the cyclone Taute. In the 4 states that it has hit, it has left behind a wave of destruction. Many have lost their lives and many are still missing. We ask you, Lord, to be their strength and their comfort during this time. Many have also faced a lot of hardship, have also faced a lot of damage done to their property. We ask you, Lord, to be with them during these difficult times. We continue to pray for all those in hospital, for all those who are suffering from COVID-19. We ask you, Lord, to be with them. In a way, Lord, we ask you to bless all those who work hard in the hospitals, the doctors, nurses. We also continue to pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the people. Lord, we also remember all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them, to guide and protect them in all that they do. We pray for all those who have gone astray, those who have gone away from the church.
We also pray for those who have been misguided in various ways. And we ask you, Lord, to help them see the right path. Let your light shine on them, Lord, so that the truth may be revealed to them. We also pray, Lord, for all those who have asked us to pray for them. You know all their requirements, O Lord. Be with them during these times. Above all, Lord, we also pray for peace in the world, peace among religions, peace in various parts of the world among countries. We also pray for peace in our neighborhood, families, and also within us. Lord, we also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them as well as for those who take care of them. And Lord, today we ask you to be with us, to guide and protect us at every step of the way. We ask you, Lord, that in all that we do, that we may proclaim your name and bear witnesses to all the great works that you have done for us as well as for the others. जेजू, आमच्यो आनीक तरेच्यो गरजो आसात. थोडीं आमचीं भावां आनी भयणां आमकां त्यो तांच्यो गरजो कळयतात. त्यो सगल्यो आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. तुज्या एकवटांत रावन जेजू खूब सोंपें जालेलें आसा. पूण जितली आमी तुका एकवटून रावता तितली खोलायेन आमी ह्या संवसारांत जिवंक लागता. आनी हो संवसार त्या त्या भागांत जंयसर आमी आसा थंयसरल्यान आमी तो अणभवता. आनी तूं आसाय म्हणटोच आमचें व्हडपण आमी घेवन दवरूंक फावना. कित्याक आमी जावन आसा तुजीच कूड, तुजे सांदे.
वो एकवट, वो पाठिंबो तुजो आमचे सगळ्यां आसा. तर आमी भिवंक फावना म्हणून तुवें आमकां केन्नाच सांगलां आनी सांगीत आसाय. भिरांत आयली रोखडीच सुस्कारांतल्यान तुजें सोबें ती दवरून तूं आमचीं काळजां घोट कोत्तलोय. धीर आनी आदार, धैर्य तूं आमचे मदें घालतलोय आनी आमकां शांती, समाधान, संतोष, मोग तुजो ओद्दीक आमी अणभवतले हांव आनी तुका सगळो कथा आमी वाखाणूंक लागतले हांव. ह्या आमच्या सगळ्या भावां भयणी पासत आमी मागता जेजू. आमी सगळीं जेजूच्या एकवटांत सगळीं आमची मागणी त्या सावन काळजां धाडया. आमची खाजगी, आमच्या गोऱ्याब्याची, आमच्या जिविताच्यो गरजो ज्यो आसात त्यो देवा फुडें हाडया. आमच्या घरच्यांची म्हणजे जे आमचे दायजी आसात तांच्यो गरजो, तांचे आवडे, मागीर आमचे मित्र इश्ट आसात तांच्योय गरजो, तांचे जे आवडे आसात ते आमी तुजे सुरशें हाडटा. आमच्यो गरजो आसात कितल्योच्यो त्यो सगल्यो आमच्यो फिरगोवच्यो, जे आमचे पाद्री भाव माद्री भयणी आमचे पासत वावुरतात तांकांय आमच्या मागण्यांत आमी दवरता हांव सायबा. त्याच प्रमाणे कितलेशे अधिकारी गव्हर्मेंटाचे आसात त्या सगळ्या गव्हर्मेंटच्या लोकांक आमी तुज्या एकवटांत दवरता आनी हे परी तुजें सोबें एक कूड एक आत्मो जावन आमी जिवंक तुजे कडेनच विनंती करता. जेन्ना आमी हे परी एकामेकाक मदत करता तेन्ना खरेपणी सर्गीचें राज ह्या संवसारांत आमी अणभवूंक लागता. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें करता तेन्ना आमचे मदें अदीक खुशालकाय वाडटा, अदीक उमेद आमकां येता, आळसाय वेता. जेजू हारकांनी दिन वास तुका, कित्याक हें सगळें तुवें आमकां उगडापें करून दाखयलां. आनी आतां सगळ्यां बरोबर एकवटोन एका ताळ्यान जेजू तुका आमी सहकार करता. हे मागणें तुवें आमचें सवें म्हणून त्या मागण्याचो फळ आमच्या जिवितांत, आमच्या संबंदांनी, आमच्या ह्या संवसारांत, घोराब्यांत अदीक आनी अदीक घडोवन येवं दी. बरोबर आमी म्हणया जेजू सवें, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सोय
माचे विषय आमचे घुसपट्टात कुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावा सोय वर्ते विषय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या Zoitivon potaktacha Morgotun karzantona Wonduya vakanuya Om soleatan modlo Mogacha povitatmya संस्कार को खाते पोड़ा मान दिया साचना साचना आमेन तू तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळे स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबण आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा मोगाळा जेसू दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळा जेसू दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे